वास्को लॉकडाऊन करपाक अनमनता सरकार देखून वास्कोच्या फळा भाजीवाल्यांनीच पाळपाचो थारायलो 8 दिसांचो बंद। 70 आनी दिवचले सापडले कोरोनाचे पेशंट। कोरोना पुराय गोंयभर पातळपाक लागिल्ल्याचो येवंक लागला अणभव। आयतारा सांजे मडगांवां सापडले कोरोनाचे 2 दुयेंती। दोगूय आसले कामाक वास्कोच्या भलायकी केंद्रात। देखून सरकारी क्वार्टर्सांनी रावपी सरकारी कर्मचारी असुरक्षीत आसात काय कितें उपरासला प्रस्न। लोकांक जाय कोरोना पेशंटांच्यो जाल्ल्यो चाचण्यो, पूण ती हॉस्पिटलां मात आमच्या गांवांत नाका। थळाव्यांचो चिकित्सा आनी तपासणी केंद्राक वाडटो विरोध। बॉर्डरी कशे तरेन करच्यो उक्त्यो, करतले सादक बादक चर्चा, म्हणटा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे। जाव येतात मॉल आनी रेस्टॉरंटां उक्ती, पूण प्रार्थना स्थळां उक्ती करपाचेर अजून चल्ला विचार। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। मांगूर हिलाचो धसको फकत वास्कोकारांनीच न्ही, जाल्यार पुराय गोंयकारांनी घेतला। सरकार मात अजून गंभीर जावंक ना अशें थळाव्या फुडाऱ्यां बरोबर लोकांक लेगीत दिसपाक लागला। मांगूर हिल आमी एकोडे उडोवपाक दिवचे नात, आमी तांचे बरोबर आसात अशें म्हणत वास्कोच्या फळां आनी भाजी वेपाऱ्यांनी आपूण जावन शेनवारच्यान 8 दिसां खातीर लॉकडावन सुरू करपाचें थारायलां। जाल्यार वास्को रिक्षा भोंवडावन दुकानां बंद करपाचें आवाहन करपाचो पालिकेन निर्णय घेतला। वास्कोच्या मांगोर हिल वाठारात कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट वाडत गेल्या उपरांत थंयचे लोकप्रतिनिधी भियेल्यात, दुकानदार आनी लोकय। सरकारी पावण्यावेल्यान लॉकडावनाची अधिकृत घोशणा जावंक नासली तरी सगळ्यांचेच बरें चिंतून फुडल्या 8 दिसां खातीर वास्कोची दुकानां बंद दवरपाचो निर्णय वास्को मॉडर्न मार्केटान घेतला। जाल्यार हेर दुकानदारांनी आपले फुडले 8 दिसां दुकानां बंद दवरची अशें आवाहन करपाचो निर्णय पालिका मंडळान घेतला। पळयात तांचो निर्धार। तुम्ही मार्केट बंद केला, म्युन्सिपालिटीन सांगला काय तुमकां, काय तुम्ही स्वतः डिसिजन घेतला? ना, आमकां म्युन्सिपालिटीन सांगना, खंयचे गव्हर्मेंट अथॉरिटीन सांगूंक ना। आमचे ओन डिसिजन घेवन आमी बंद केला। कितले दीस बंद आसतले? आमी 7 दीस देखून बंद आसतले, जरी तर टोटल वास्को मार्केट बंद आसा जाल्यार, नाजाल्यार आमी 2 दीस कंप्लिटली बंद दवरतले। फकीर गल्ली, मांगूर हिल, मागीर ओरलेम, वाड्या, म्हणजे हो जो कोरोना वाडत आसा, कमी जायना। म्हणटकीर आमी ती लोकांची सेफ्टी खातीर आमी मुद्दम आमी जावन स्वतावन जावन बंद केल्लें आसा। तेन्ना हांव आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन मागता की गोंयच्या सीएमान मात थोडे खातीर एक 15 दीस तरी लॉकडावन करचें, कित्याक जर चालू अशें उरलें जाल्यार लोकांची सेफ्टी काय उरचें ना, हांव वाडत वयतलो। आमी स्वतावन आमची इच्छा जाली बंद करची म्हणून, कित्याक लोकांची सेफ्टी खातीर। आतां गोवोरमेंटान हेचेर लक्ष घालून गोवोरमेंटान बंद करचें, कमीत कमी 8 दीस 15 दीस बंद करचें। वास्को पॅनीक सिच्युएशन आसा। काल शांतीनगरूय केस मेळ्ळी, तशी बायणां आहा, न्यू वाडे आहा, मंगूर ऑलरेडी आसा। म्हाका दिसता हांगा खंय केसीस वाडपाक लागल्या। म्हाका कावन्सिलरा कडल्यान डिफरंट सजेशन येयली। लास्टाक एक कन्क्लुजन येयलो की वास्को आमी एक रिक्षा भोंवडोवपाक जाय आनी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करपाक जाय की शॉप्स बंद करची म्हणून, वॉलंटरी बंद करची म्हणून। जाल्यार मांगोरच्या 17 नंबर वॉर्डात फकत लक्षणां आसात तेंकाच न्हू, तर भलायकी टिमीन सगळ्यांच्योच टेस्टी करच्यो अशें नगराध्यक्ष रावत मागता। पळयात। जेन्नाच्यान हांगासर आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान नो केसी डिटेक्ट जाल्लो तेन्नाच्यान मंगूर हिलान टेस्ट जावंक ना। 3 दीस कंटिन्युअस तेन्ना ODP ओपन आसलेले, पूण टेस्ट खंय तरी करपाचें तें बंद आसलेलें। हांव सांगूंक सोदतां, हांव रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक की तेणी मंगूर वाठारान म्हाका दिसता वॉर्ड नंबर 17 सगळे टेस्ट करचें। ती जे एरिया आसले, म्हाका आयकून येयला की खंय तरी ते करचे ना, जे सिम्पटम्स आहा तेच पेशंटांक करतले। हांव सांगूंक सोदता की जे आमी फूल एरिया सील केलेली आसा, ऑलमोस्ट एक 1.5-2 हजार लोक आहा, ते तरी लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन त्या लोकांक तरी तेणी टेस्टिंग करचें। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले। मांगोर हिला उपरांत आतां गोंयभर कोरोनाच्यो केशी मेळूंक लागिल्ल्यान लोकांनी आपूण जावन लॉकडावन पाळपाचें थारायलां। सोमारा जाल्ले दिवचल पालिकेचे खाशेले बसकेंत कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले।
जाल्यार सत्तरींतल्या केरी आनी मोर्ले वाठारांत सोमारच्यान 4 दीस लॉकडावन पाळपाचें थारायलां. दिवचले बाजाराक येवपी लोकां खातीर पालिका मंडळान कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. सोशल डिस्टन्सिंग तशेंच हेर गरजेच्यो गजाली पाळपाची सक्ती केल्या. ह्यो गजाली पाळी नाशिल्ल्यांचेर पुलीस कारवाय करपाचें तांणी थारायलां. हे विशीं तांणी पुलिशे कडेनय उलोवप केलां. कोरोना व्हायरस कोविड-19 ह्या संदर्भात दिचोली नगरपालिकेची गेल्या शेनवार दीस एक स्पेशल मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेन अशें डिसायड केलें की आयज जो इश्यू जो हें जाला पळय तो कोरोना व्हायरस हो मार्च 20 पासून तो मे पर्यंत आमी सामको स्ट्रिक्टली पाळ्ळो. त्या टायमार गोंयान म्हणटा ते आमी ग्रीन झोनान आशिल्ले हेजेर आनी आतां एट प्रेजेंट आहा ते आमी रेड झोनान येयल्ले आसा की आयचे स्थितीन गोंयान म्हणटा ती कोवीड पेशंटाची संख्या ती 200 वयर गेल्ली आसा. ताका लागून प्रत्येक नागरिकांनी भितरच्या नागरिकांनी म्हणटा ती प्रिकॉशन घेवपाक जाय जेणे करून स्पेशली जे सिनियर सिटीजन जे आहा पळय तांच्यांनी म्हणटा ते परत मार्केटान तरी येवपाचेंच न्ही अशें घरा भायर पडचें न्ही अशें म्हाका तरी पर्सनली दिसता. त्याच बरोबर आमचे युवक आसा जावं जाणटे जे प्राऊड मनीस जे आसा पळय तेंच्यांनी परत परत जे मार्केटान येतात पळय त्या मार्केटान येवपाचें टाळपाचें हेचेर आनी जेणे करून बिचोली नगरपालिका म्हणून जे पद्दतीन काम करता पळय ते पद्दतीन म्हणजे आमी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तो विकली बाजार आसा पळय तो बुधवारचो आमचो हांगा भरतलो हेचेर पूण तेचेर सोशल डिस्टन्सिंग आमी मेंटेन करतले. डिचोली नगरपालिकेन सगळी तयारी केल्ली आसा. त्याच प्रमाणे पुलीस फोर्सूय म्हणटात आमी हे केला डिमांड केला PI कडेन की आमकां बिचोलच्या बाजारा दिसा पुलीस फोर्स आमकां तुमी हांगासर दिवचो म्हणून. गुळेली सत्तरी आनी मोर्ले वाठारांत कोरोनाचे दुयेंती मेळिल्ल्यान केरी वाठारांत सोमारच्यान 4 दीस लॉकडावन पाळपाचो निर्णय थळाव्या लोकांनी घेतला. केरी 2 माडां कडली सगळीं दुकानां बंद आशिल्लीं. पळयात ही कांय खिणचित्रां. केरी यूथ आणि केरीचे ग्रामस्थ आणि थोडेफार आमचे नागरीक आसले केरी आणि त्यांच्यानी कशें हें केलें की आमचे कोरोना व्हायरस ह्यो आयज आमच्या लागीं म्हळ्यार मोर्ल्या गांवांत पावलेलो आसा. सो त्या खातीर आमी कशें डिसिजन घेतली ग्रामस्थांनी आनी सगळे आमचे केरी युथांनी सगळ्या भुरग्यांनी मेळून की आमी केरी खातीर कितें तरी एक स्टेप उखलया आनी त्या खातीर आमी 4 दिसांचो लॉकडावनाचेर सहकार्य करपाचें अशें आमी आमचे जे शॉप ओनर आसा आनी जे मार्केट आसा तांकां आमी व्हॉलंटियरी सांगले की तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करा की तुमी तेंच्यांनी आमकां स्वताहून सांगलें की यस हें आमी करूंकूच जाय. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. कोरोनांतल्यान सगळ्यांकूच मुक्ती जाय पूण जसो जसो तो वाडत चल्ला तशी तशी ताचे वयल्या उपचारांची समीकरणाय बदलपाक लागल्यात. थळाव्या टेस्टिंग सेंटराक सगळीच कडेन विरोध जावंक लागला. पेडणे आनी शिरोडेच्या लोकांनी जाल्यार फकत क्वॉरंटायन सेंटरांकूच विरोध केलो ना जाल्यार तांकां सादें स्वॅब टेस्टिंग सेंटर वा गांवांत कोरोना हॉस्पिटलूय जाल्लें नाका. आपापल्या वाठारांतल्या क्वॉरंटायन सेंटराक विरोध हाच्या आदींच तसो सुरू जाला. ताच्या विरोधात आंदोलनाय जाल्यात. पेडण्या कोविड-19 पेशंटांचे तपासणे खातीर स्वॅब सेंटर येवपाचें आसलें पूण सध्या तरी ताका विरोध चल्ला. सगळो स्टाफ वर्ग आसा आज पुलीस डॉक्टर सगळ्यांनी रक्तपात आपलो केल्लो आसा ह्या हेका लागून सोंपलेले आहा. आनी ह्या वस्तीन आमच्या वस्तीन जर असा जर फाल्यां जायत जाल्यार आमी पयले जबाबदार कारण आमी रस्त्यार रावतले. आमचे कॉलेज ही गांवाच्या मध्यभागी आसा. 4 सायडीन गांव आसा. ह्या गांवांतल्या लोकांचो प्रॉब्लम आहा ते लोक सगळे भेयभीत जाल्ले आसात. ह्या हांगा ज्या दृश्टीन हाडलो न्हू हांव म्हणटा कितें मोठे मोठे हॉस्पिटलां आहा थंय व्हरना जाल्यार तशें दिसता मिनिस्टर लेवलान केलें म्हणटात जाल्यार मिनिस्टर आमचे 2 आमदार मिनिस्टर आहात तेंच्यांनी आमकां कळपाक ही गोश्ट तेंच्या कानार गेल्ली आसतली. आयज कोविडाचे जे पेशंट टेस्टिंगेक आमचे संत सोयरोबा कॉलेजीन हांगा हाडले वयतले ताका लागून हांव तेजो पयलीं निशेध करता. सरपंच जावं पंच म्हणून आमकां एक खंय तरी सरकारान निवडून दिल्लें आहा ह्यो कायदो लागू केल्लो आहा तेन्ना हांव म्हणटा की आतां फुडल्या म्हयन्यानूच 13वी-14वी जी एग्जाम आहा त्या कॉलेजीन तेन्ना ह्या एग्जामीक लागून सरकारान आनी खंय तरी सोय केल्या काय त्या पेरंट्सांक जे एग्जामीक भुरगे आसतले त्या भुरग्यांच्या पेरंट्सांक कळयलें काय की आमी बाबा हे कॉलेजीन क्वॉरंटायन करून भायले पेशंट जे येतात जावं खंय तरी भायले लोक येतात तांकां पत्रादेवीचेर चॅक करून हांगा हाडून दवरतले. तेन्ना तेंच्यांनी सगळ्यांनी पयलीं तेंच्या पेरंट्सांक कळोवंक जाय आसलें की एक गांव फुडें सरता कोवीड हॉस्पिटल केअर हॉस्पिटल करपाक सगळे लोकांनी ताका दिला आनी फ्रंटलायन कोवीड फ्रंटलायन विलेज अशें आमी जर केलें जाल्यार बाकीच्याय विलेज अशें फुडें सरून सरकाराक
आनी कोवीड जे कितें आसा ते कोरोना व्हायरसा विशीं जे कितें क्लिनीक चलतली किंवा हॉस्पिटल चलता तांकां बाकीचे गांवचे लोक तेंका दितले. कारण आतां ती कंट्रोलाक कशी हाडटलो जाल्यार सरकाराक आमी सहकार्य करूंकच जाय. आनी सरकारानी धोरण हें सदांच कल्याण लोक कल्याणा खातीर आसता, लोकांच्या हिता खातीर आसता. उपमुख्यमंत्री असलेलो बाबू आजगावकार हो या मतदारसंघाचो आमदार. ताणें लोकांच्या सुरात सूर मेस्तुरात केला. पळयात. आमी गोंयचो मनीस हांगाचो थंय वयतलो, हेका कोणाच्यान आडोवपा जायना. तूं फाल्यां वास्को वयता कोण आडोवंक शकता तुका? आमचे कडेन जे दोन वास्को सांग तूं परत तुज्या घरा कडेन आयल्या उपरांत कोण आडोवंक शकता? आमी जे टॅक्स घेतात हे आमचे जे येतात ते गोंयकारूच येतात. आमी जाका कोरोना जाला म्हणून ताका पयस दवरूंक शकना, तेजो ट्रिटमेंट घेता आमचेच लोक ते. आमी एक म्हाका पयस करीत आला हो ट्रिटमेंटाची ट्रिटमेंट आमी दिवंक शकचे ना, तेजेर कांय करूंक शकचे ना. जंय वेकेंट आसा जागा हांव तरी पासून काल म्हाज्या कोणे फोन केल्ले तरी पासून सीएमाक सांगून हांव पळयतालो की आनी खंय जागा जाल्यार काड आनी थंय खंय घालया म्हणून. लंगार बाग भितर आसतलो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगला की ती जागा टेम्पररी म्हणजे गोवा ते रिपेअर करून पण जे लोक अर्जन्सी येता दरबारान सील करता तेका आमच्यान घालोवपा जायना. खंय तरी तेजो ट्रिटमेंट आमी दिवपाक जाय. तेजो टेस्ट पोवन आमी भितर घेतले न्ही तो नेगेटिव्ह आसलो. लोकल वस्ती नाका म्हणून थंय दुसरो जागो मेळटा पळयता. कोणे तरी म्हाका सांगलें लंगार बाग जागो. हांव ते सीएमा कडेन उलोवपाक पळयता. आज वयतलो लागीं लोक वस्ती काय ना सायडीक बंद पडली व्हडली शाळा. लोकांक त्रास जाता तसले आमकां कांय नाका. हो रोग म्हणटा पयलो पळय. पेडणेच्यान खबराकार संदीप कामुलकार आणि फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक लहानसं व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोणूच उपाशी उरचो ना, कोणाकूच त्रास जावचो ना. आमी सगळ्यांची काळजी घेतली अशें मुख्यमंत्र्यान स्थलांतरीत कामगारांच्या प्रस्नांचेर उलयतना उतर दिल्लें. पूण श्रमिक एक्सप्रेसींतल्यान झारखंड आनी ओडिसा वचपाक भायर सरिल्ल्या 100 वयर कामगारांक तांची ट्रेन चुकिल्ल्यान मडगांवच्या रस्त्यार रात सारपाची पाळी आयली. दूखदिणी गजाल म्हळ्यार इतले दीस राबितो केल्ल्या स्टेडियमांतल्यान वतले जाल्यार श्रमिकांक खातीर ती दारां राती कडेन कलियाद बंद केल्ली. आयतारा हो गोंधळ जालो. फातोड्डेच्या स्टेडियमांत 5000 सुमार कामगारांक दवरिल्ले. तेंच्यांनी आपापल्या गांवाच्या ट्रेनींची तिकिटांय बूक केल्ली. सुमार 3000 लोक वचपाक गेले, पूण 500 सुमार कामगारांक ट्रेनी चुकिल्ल्यान परत स्टेडियमांत येवचें पडलें. परत येवन पळयता जाल्यार स्टेडियमाची दारां बंद. पुलिसांनी राती कडेन थंय रावपाक दिलें ना, धांवडावन घातले. देखून आयतारची रात तांकां रस्त्यार सारची पडली. पूण ही खबर थळाव्या एनजीओंक कळटकच तांणी तांकां जेवणा खाणाची मजत केली. अतिथी देवो भव म्हणपी सरकारान तांकां कसलो अनुभव दिलो, आयकात तांच्याच तोंडांतल्यान. हम लोग गया था ऐसे हॉस्पिटल में, वो आधा आदमी अंदर गया हमारा. बाद में हम टैक्सी रिजर्व कर गए ना रेलवे स्टेशन से, उधर टैक्सी रिजर्व कर 2 टैक्सी रिजर्व किया, 2 आदमी फुल हुआ. तीसरा किया तो उसमें टैक्सी नहीं मिला. टैक्सी नहीं मिला, थोड़ा उधर रुकने पड़ा, थोड़ा लेट हुआ इधर आने के लिए. हमको बाद में इधर जगह नहीं मिला आने के लिए. हमारा आदमी बाकी पहला आया था वो सब अंदर चला गया. किधर गया? उधर हॉस्पिटल में अंदर, स्टेडियम के अंदर? हाँ स्टेडियम के अंदर वो लोग गया. वो लोग भी अभी जाने के बाद भी गाड़ी नहीं मिला, ट्रेन नहीं मिला, वो भी वापस आया. वो भी वापस आया? वो भी आया. क्या कर नहीं, अभी किधर जाएगा तुम लोग? अभी जाएंगे हम स्टेशन में. ह्या फातोर्डा स्टेडियमाचेर ही भुरग्या बाळाक ल्हान ल्हान भुरगे बाळाक घेवन ही आयल्यांक आनी तांकां सगळे पोलिसांनी जावं गव्हर्मेंट अधिकाऱ्यांनी सगळ्यांनी मिसगायड केलेले आसात. ती स्टेशनार गेली, स्टेशनार सांगलें तांकां ट्रेन गेली, ट्रेन फूल जाली आनी कदंबाड हाडून तांकां हांगा स्टेडियमा कडेन सोडल्यार. आतां स्टेडियमा कडेन सोडलेली ती तांकां भितर गेल्यार ताका ते ऑथॉरिटीज आहा स्टेडियमाचे ते तांकां धांवडायता. आतां तुमी पळयलां पोलीस आसा पळय, पुलीस तांकां आतां लाठीचार्ज करून रस्त्यार सुद्दां रावंक मेळना. तर हे लोकांनी कितें करपाचें? भुरगे बाळांनी पावस पडटा, रातची खंय शेल्टर घेतली. हांव मागतां जे गव्हर्मेंट अधिकारी आहा, सरकारी अधिकारी आहा, तांच्यांनी कितें तरी सोल्युशन करचें आनी एटलिस्ट आयज आनी फाल्यां तरी हे भुरग्यांक ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन आसात तांकां खंय तरी दवरूंक एटलिस्ट वेवस्था करची, प्रोविजन करचें. बऱ्याच जाणांक ट्रेन चुकली म्हण ते परत स्टेडियमा कडेन आयले. पळयत जाल्यार स्टेडियमाचे गेटीक कलियाद. बोवाळ आयकून पुलीस आयले आनी तांकां थंयच्यान धांवडावन घातले. फुडली ट्रेन 10 जुनाक वतली. कितें करप?
पुराय रात रस्त्यार तिठ्यार वा गार्डनाच्या बांकड्यांचेर सारची पडली. आडकून पडिल्ल्या कामगारांचें कितें जालें हाची सरकारी अधिकाऱ्यांक पर्वा नासली, पूण कांय समाज वावुरपी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी येवन तांच्या पोटापाणयेची वेवस्था केली. खुबशे लोक जे आसा न्ही क्वायट फ्यू हंड्रेड्स लोकांक ट्रेन कितें मेळूना आनी तांकां म्हाका हांगाच्यान रिटर्न धाडिल्ले. सो खुबशे लोक कशे आपले कितें ट्रान्सपोर्टान या कोणा तांच्या एम्प्लॉयरान जे हाडिल्ले न्ही तांकां खुबशे लोकांक तांच्यांनी व्हेले येवन. मागीर थोडे जवळ जवळ 150 सुमार लोक आशिल्ले जांच्यांनी रूम सोडून ते आयिल्ले हांगा आनी तांचे एम्प्लॉयरान आनी कॉन्ट्रॅक्टरान तांकां सांगलें की तुमी आनी हांगा येवं नाका. सो ते सगळे हांगा ते रस्त्यार आशिल्ले. सो मागीर आमी रातचे हांगा येवन स्टेडियमा म्हऱ्यान येवन आमी आनी सगळे आमगेले एक्टिविस्ट आवदा मॅडम आशिल्ली, आमगेले अल्बर्टिना आयिल्ली पणजेच्यान, ते सगळे मेळून आमी फातोर्डा PI कपिलाचे हेल्पान जवळ जवळ 150 लोकांक भितर घाले आमी. सो तांकां मागीर आमी रातचे आमगेले फूड पॅकेट्स आनी उदक सगळे दिवन रातचे जवळ जवळ 1:30 सुमार आमी हांगाच्यान गेले. आनी मागीर सकाळचे जे आसा न्ही आमगेले वॉलंटियरान तांकां ब्रेकफास्ट बी हाडून दिलो आनी मागीर सडनली आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की 11 सुमार की सगल्यांक भायर काडटा म्हणून. सो तेन्ना आमी सगळे कलेक्टराक आनी हांगा थंय कॉन्टेक्ट जावन उलोवन बी हें करून जातकच म्हणल्यार 1.5 वर गेलो आनी सगळे लोक हांगा थंय स्कॅटर जाले. मागीर आमी तें पळोवपा खातीर जेन्ना हांगा आयिल्ले आमी तेन्ना ऑलरेडी कलेक्टर आयिल्लो आशिल्लो हांगा अजीत रॉय, आनी ताणें आमकां सांगलें की जितले लोकांक भायर धाडलां तें मातशें कितें तरी मिसकम्युनिकेशन जालां आनी आतां तांकां सगल्यांक आमी हांगा भितर घेतात आनी तांगेले सगळे डिटेल्स कितें आसा ते विचारतले आनी तांकां एडमिनिस्ट्रेशना मार्फत तांकां टिकेटी दिवन ट्रेनीची टिकेटी दिवन तांकां आपल्या गांवांक धाडटले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. थोड्या प्रमाणात काय जायना वास्को लॉकडावन चालीक लागला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाक सांगले जाल्यार बॉर्डरी उक्ते करपाचेर विचार करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. बॉर्डरींचेर कशे तरेन तपासणी करप हाचेरय हे बसकेत चर्चा जाली. राज्यांतल्या कोविड-19चे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान इमर्जन्सी बसका आपयल्ली. आदी मांगोर हिलाचेर कोविड-19चो स्फोट जालो आनी त्या उपरांत पुराय वास्को लॉकडावन करपाची मागणी फुडें आयली. अजून जावंक नासलो तरी 70 मडगांव आनी सांगे तालुक्यांनी मुख्यमंत्री लॉकडावनाचो विचार करपाक शकता, कारण वास्कोच्या हेल्थ सेंटरांतले चडशे पॉझिटिव्ह सापडल्यात. बसकेंत वास्को लॉकडावन करपाची विनवणी कार्लोसान परतून एकदां केली. ताका कितें म्हणपाचें आसा पळयात. सीएमान सांगला आमकां पार्शियल लॉकडावन जालो ऑलरेडी वास्को. But are you happy with Are you lockdown? happy? Are you satisfied? See, happiness not with me. We have to live with the virus. That is number one. And we have to learn how to live with the virus. लोक अजून बाहेर येतात. लोकांनी आपल्या ओन एजर बाहेर सोडपाक जायना. अनलॉकची गायडलायनीत केंद्र सरकारान आंतरराज्य प्रवासाची परवानगी दिल्या, पूण बॉर्डरी वयल्यान येतले चडशे जाण पॉझिटिव्ह सापडूंक लागिल्ल्यान पेच आयला. ताका लागून बॉर्डरी उक्त्यो करपाचेर अजून विचार करचो पडटलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा. पळयात. Goa cannot get insulated from what's happening in the country. I've always said that Goa is also a part of India, and whatever is happening, movement, all these things are going to happen. You cannot prevent people from coming to the state of Goa, but then the approach has to be decided, which is being decided. So everybody is giving his view. Once he gives his view, accordingly we'll decide the best mechanism. We are having the best testing facilities in the state of Goa. It has to be a unanimous kind of a decision. Chief Minister has taken everybody into confidence. We need to see what is the best mechanism for the state of Goa. But I can assure you, we have to ensure, we have to create awareness, we have to educate the people, and we have to see that with COVID, how do we live with COVID, and how do we face COVID, and how do we carry out economic activities with COVID. It is very easy to say that we can shut down various activities. मंत्री गोविंद गावडे ताच्या मतदारसंघातल्या कोविड-19 पेशंटांच्या संदर्भात उलयलो. ताच्या संपर्कातल्यो सगळ्यो व्यक्ती निगेटिव्ह दिसून आयिल्ल्यान चिंता करपाची गरज ना अशें ताचें म्हणणें. एकूच पेशंट पॉझिटिव्ह मेळिल्लो आसा. एक्चुअली ही इज नॉट अ प्रॉपर गोवन. ही हॅज ट्रॅवल्ड फ्रॉम द मुंबय आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान तेजे टेस्टिंग जाल्लें आसा, तो पॉझिटिव्ह आसा. पूण तेजे बरोबर 2 दीस ताजी फॅमिली बरोबर आशिल्ली, पूण तेजे फॅमिलीचें टेस्टिंग जाल्लें आसा. दे हॅव ऑल कम नेगेटिव्ह. त्याच प्रमाणे जो पायलट ताका घेवन आयिल्लो आशिल्लो ताजे सकट ताजे फॅमिली मेंबर्स जे आसात तांचेय आमी टेस्टिंग केल्ले आसात, तेवूय नेगेटिव्ह आसात. पूण फक्त तो जो आसा ताका इन्स्टिट्यूशन क्वॉरंटायन केल्लो आसा. कोरोना व्हायरस जालो हेजो अर्थ तुका मृत्यू आयलो अशेंच म्हणून समजू नाकाच.
हो एक गैरसमज जाल्लो आसा की लोकांनी एक आपल्याक कोरोना जालो म्हणून हो आज मरतलो फाल्यां मरतलो परं मरतलो असो तरेचो एक समज आज धरिल्लो आसा तशें जिवनाका आमी नेगेटीव थॉट प्रोसेसान वता आमी पॉझिटीव थॉट प्रोसेसान जर गेले जाल्यार आपूण ह्या विरुद्ध लडटलो आनी आपूण तातूंतल्यान भायर सरतलो अशे तरेची आज मनस्थिती आज आमी तयारी करून घेवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोना आतां पुराय गोंयभर पातळपाक लागिल्ल्याचे दिसून येता. आयतारा सांजे मडगांवां कोरोनाचे 2 दुयेंती सापडले. हे दोगूय जाण वास्कोच्या भलायकी केंद्रात कामाक आशिल्ले. देखून सरकारी क्वॉर्टर्सांनी रावपी सरकारी कर्मचारी सुरक्षीत आसात काय कितें असो प्रस्न उपरासला. कोरोनाचे दुयेंती मेळ्ळ्या उपरांत सोमार दीस हे क्वॉर्टर्स सॅनिटायज केले. मांगूर हिलाचेर कोरोनाचो स्फोट जाल्या उपरांत आतां लागसारच्या वाठारांतय कोरोनाचे दुयेंती मेळपाक लागल्यात. देखून दुसऱ्या दिसा कोण पॉझिटिव्ह मेळटलो काय हाचो अदमास घेवपय कठीण जावन रावला. सोर्सीस म्हाका बी कळ्ळा की एक पेशंट मेळ्ळो म्हणून तो वास्को काम करतालो हेल्थ सेंटराक तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो म्हणून सो अकॉर्डिंगली हेल्थाक कंप्लेन केला आनी फायर ब्रिगेड बी हांव सगळें सॅनिटायज करता हांव लोकांक एकूच मागता पॅनीक जावपाक गरज ना पूण सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाचें सेल्फ केअर घेवपाचें हें म्हाजें लोकां कडेन विनंती. कितें दिसता आतां पावसूय लाग पावला आनी ना पावस मातशें गरमी कमी जाता सो स्प्रेड फास्ट जावपाक शकता सो ताका आमी प्रिकॉशन घेवपा लोकांक प्रिकॉशन घेवपाचें. आमचे हेल्थ सगळ्याक आसा हेल्था कडेन डॉक्टरांक उलयला हांव तेमी सांगला हे आमी चडांत चड ट्राय करतले सो नेबरांक चॅक करपा तेंकां आनी कुठली रिपोर्ट हें करपाक आनी सरावंडींग लोक तेंकां सांगता गर्दी करून हें जावपाक गरज ना सोशल डिस्टन्सींग आपण घरां रावा आनी मातशें आपल्याचो जीव राखा. हे आमकां काल लेट कळ्ळें राती अशें जालें म्हणजे कोणी पळय फोन केलो ऑफिशियल कांयच खबर ना आनी अशें जाता तेन्ना आमकां कोण तरी सांगपाक जाय न्ही. आमचे ल्हान भुरगीं आसा आमचे म्हाज्या सारके जाणटे आसा हांगा रावता तेणी कितें करपाचें लोकांनी कशें रावपाचें म्हाका सांग पळय. सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट हांगा रावता तशेंच आतां एक मेसेज कळ्ळ्या आमच्या कावन्सिलर कडल्यान की त्या बिल्डिंगेन वयर जाला म्हणटा तो म्हणटा ऑफिसर कळोना आयज आमकां तूं सांगता पूण हें जर पयलीं सांगता जाल्यार आमी आनी शादूर रावता न्ही आमी आमकां कांयच कळना हांगा कितें जाता तें हें मातशें करपाक जाय तेंच्यांनी सांगूंक जाय जावचें न्हू तांकां रोखडेंच सांगपाक जाय हें इम्पॉर्टंट आसा अशें जावचें न्ही. हांगासर रावता हांगासर सगळे हें आसता तेन्ना आमकां कोणी तरी बाबा लिडर आसा कोण आसा तेंच्यानी आमकां सांगचें. मडगांवच्यान गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. गोंयच्यो बॉर्डरी सील करात. ह्या बॉर्डरी वयल्यान येवपी वाहनां आनी लोकांची खर तपासणी करात. काँग्रेसीन मागला. मांगोर हिल वाठारांतल्यो केशी पळयल्यार पुराय वास्को लॉकडावन करपाची गरजूय काँग्रेसीन उक्तायली. सोमारा दिसा कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेलो फर्नांडिसा बरोबर हेर काँग्रेसवाल्यांनी आपल्या मागण्यां खातीर सचिवालयाचेर मोर्चा व्हेलो. थंय तांणी आपलें निवेदन मुख्य सचिव आनी भलायकी सचिवाक भेटयलें. पळयात. The status of COVID-19 is very alarming in Goa. That's why we went to the Chief Secretary and the Health Secretary to give a memorandum on behalf of the Goa Pradesh Congress Party. आता पळय केसी वाडत आसा कोविडाच्यो वास्कोन आनी हेका लागून आमचें एक डेलिगेशन उर्फान भारत दुर्जना फडते मी चीफ सेक्रेटरीक आनी हेल्थ सेक्रेटरीक एक मेमोरंडम दिला. आवर डिमांड इज दॅट वास्को शूड बी अंडर लॉकडावन फर्स्ट आनी हे पळय बॉर्डर आहा बॉर्डरीक वी शूड स्टॉप ऑल मुवमेंट एट द बॉर्डर्स. हे ट्राक येता भायले आयन ओर आनी कितें वता कोल वता आनी कितें वता हे गरजेचें न्हू ह्या दिसांनी. That should be stopped because आमकां गवर्नमेंट येयला ते परमणे ड्रायव्हर पळय आहा दे आर द कॅरियर्स ऑफ कोवीड. 2 केसी जाल्ल्यो आहा कन्फर्म जाल्ल्यो आहा हे ड्रायव्हरांक लागून केसी जाल्ल्यो आहा. दीस शूड स्टॉप. एसेन्शियल कमोडिटीज पळय आहा दॅट कॅन कंटिन्यू. वी हॅड शट डावन वेन देर वॉज नो केसीस. आतां केसी वाडत आहा. वी शूड कम आउट ऑफ द लॉकडावन एट सम टायम बट इज दीस द रायट टायम. जेन्ना केसी वाडटा तेन्ना आय डोंट थिंक इट इज रायट टायम. There should be severe restrictions of movement on anything. आमी रेस्टॉरंटां उगडटा हें उगडटा आतां चर्चीन पासून सगळे पाद्री टेम्पल्स एवरीबडी रियलायज द डेंजर्स ऑफ ओपनिंग अप. तेणी बंद दवरला
हो एकलोच बोबाड मारता केन्ना आतांच न्हू ही इज लुकींग ओन्ली आफ्टर मनी पयशे येतले हेल्थ जाल्यार पयशे आसतले तुमी हेल्थ तर ना वील बी स्पेंडींग मोर मनी सी इकॉनॉमी डिपेंड्स ऑन हेल्थ ऑल्सो इफ वी आर स्पेंडींग मोर मनी ऑन ट्रिटींग पीपल our economy will go down anyway. There is obviously the people who are wanting it to be shut down are looking at the health of the people. And दुसरे हा ते पयशे नॉट फॉर द गव्हर्मेंट आपणाची बोल्सां भरपाक तांकां जाय चालू जालेले दे डोंट केअर अबाउट हेल्थ ऑफ द पीपल लोक मेल्यार जाता. सचिवालयातल्यान गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.